नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या वस्तू आनी सेवा कर समितीच्या 56व्या बसकेंत सध्याचे 12% आनी 28%चे कर स्लॅब पुराय रितीन काडून उडोवपाचो प्रस्ताव मंजूर जालो। सध्याची रचना सोपी करपा खातीर 22 सप्टेंबर सावन फकत 5% आनी 18% अशे स्लॅब लागू करतले। ह्या नव्या बदलाक लागून सुमार 175 सदाच्या वापराच्यो वस्तू सवाय जातल्यो। तशेंच ह्या नव्या नेमा अंतर्गत भलायकी आनी जीवन विम्यांचेर लागू जातलो कर पुरायपणान रद्द केला। तशेंच लक्झरी वस्तू सयत तंबाखू सारक्यो वायट गजाली खातीर ह्या बसकेंत 40% कर लागू करपाचो निर्णय जाला। काल राती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी पत्रकार परिशद घेवन वस्तू आनी सेवा करान केल्ले हे इतिहासीक बदल सामान्य मनशाक आधार दिवपी आसात अशें सांगलें। From 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकारान वस्तू आनी सेवा कराच्या स्लॅबान बदल हाडून देशाच्या फुडारा खातीर एक वेगळो दृष्टिकोन तयार केला। देशातल्या सामान्य मनशाक आनी मध्यमवर्गीय लोकांच्या नियमित वापरात येवपी वस्तूंचेर कर कमी करून केंद्र सरकारान ह्या स्तरावेल्या लोकांक भेट दिल्या। तशेंच भलायकी आनी जीवन विम्याचेर जीएसटीन पुरायपणान सूट दिवन केंद्र सरकारान जनतेक आश्वासन दिवपाचें काम केलां। गोंयांत वेवसाय तशेंच वेपार क्षेत्रांत वावुरपी कांय म्हालगड्यांनी ह्या बदलाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीचे महासंचालक संजय आमोणकार तशेंच गोवा लायव्हलीहूड फोरमाचे संस्थापक आशा वेर्णेकार हांणी ह्या बदलाक येवकार दितना खोस उक्तायली। आयटम गव्हर्नमेंटान जीएसटी कमी केल्ले आसा, स्पेशली पळोवंक गेल्यार आयटम्स वीच आर रिक्वायर्ड फॉर कॉमन मॅन, ज्या आम जनते खातीर जे आयटम लागतात, लायक डेली एसेन्शियल्स, हेल्थ केअर, एड्युकेशन, मागीर फार्म एंड फार्मिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, हे सगळे आयटमाचेर जीएसटी खूपच कमी केल्ली आसा। न्हू कितें जातलें हाका लागून की जे लोकांची जी बायंग पावर आसा ती परत वाडटली। तर बायंग पावर वाडली काय परत मनी वीच इज बीन ब्लॉक्ड इन अकाउंट्स इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन इकॉनॉमी वाडटली। इट इज अ व्हेरी गुड स्टेप फॉर द इंडियन इकॉनॉमी and by this rotation multiplication of economy जातली and this will surely help in India achieving better reforms and better goals in economy in the years to come. जीएसटी एक ऐसी चीज़ थी जो आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म आया है, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, मैं बधाई देती हूँ सरकार को कि ऐसे समय पर जब हमारे टैरिफ्स अमेरिका ने इतने बढ़ा दिए हैं और हम सब बहुत परेशान थे, स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी है और आम आदमी है, इसको जो सहूलियत मिलने वाली है जीएसटी कम करने से, जैसे कि आम आदमी को एसेंशियल आइटम्स पे 12% से 5% अभी कम किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आम आदमी के लिए कि आम आदमी के पास थोड़ी सी और सहूलियत हो जाएगी कि अपने रोज़मर्रा का जो उनका जीवन है वो और अच्छी तरह से वो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आमंत्रणाचेर सिंगापोरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉक्स सध्या 3 दिसांच्या भारत भेटेर आयल्यात। आयज तांणी नवी दिल्ली हांगा आदी देशाचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांची भेट घेतल्या उपरांत नवी दिल्लीच्या हैदराबाद हाऊस हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका केली। ह्या बसके वेळार दोनूय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दोनूय देशां भितर द्विपक्षीय संबंध आनी हेर राजकीय मुद्द्यांचेर चर्चा केली। त्या भायर दोनूय देशां मजगती कांय म्हत्वाच्या समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो। बसके उपरांत पत्रकारांबरोबर केल्ल्या संवाद सत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बसकेंत दोनूय देशां मजगतीच्या संबंधाच्या फुडाऱ्यांविशीं सविस्तर आराखडो तयार केला अशेंच नमूद केलें। ह्या फुडें सिंगापोर आनी भारत फकत पारंपारीक क्षेत्रांतूच न्हय जाल्यार बदलत्या काळा प्रमाण प्रगत उत्पादन, हरीत जहाज, येरादारी, कुशळटाय,
नागरी साउथ ईस्ट एशिया केंद्र क्षेत्र तसेच में शारी उदक व्यवस्थापनाच्या सिंगापूर मळा लेगीत सहयोग करतले असे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है. हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं. पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है. आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है. हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा. बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे. हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा. गोयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज बांबोळे हांगा उबारतल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाच्या 3ऱ्या स्लॅबाची पळोवणी केली. सरकार ह्या हॉस्पिटलांत 2 मजले वाडयतले तशेंच दुयेंतींक खासा सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशी गवाय ह्या वेळार भलायकी मंत्र्यांनी दिली. ह्या हॉस्पिटलांतल्यान राज्य सरकाराच्या लोकांच्या भलायकेक प्राधान्य दिवपाची वचनबद्धताय स्पश्ट दिसून येता अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार नमूद केलें. हे हॉस्पिटल फाटल्यान तुम्ही पळयता ते देशाचे प्रधानमंत्री आमकां दिल्ले. जेन्ना जेन्ना एक फ्लोर जाताले तेन्ना तेन्ना एक फ्लोर पळोवपाक आमी येताले. कित्याक आमचे एक देशाचे न्हू, देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां एक हे दिल्ले तेंचे माध्यमांतल्यान प्रकल्प आवडलो. तो प्रकल्प जसो जसो पूर्ण जाता ते आमी करून गेले. खूब काम आहा थंय, नवे नवे गोश्टी आमचे चल्ला भितर करपाक आनी कंप्लीट करपाक. तशेंच कॅन्सराचे हॉस्पिटल, हे कॅन्सराचे हॉस्पिटल देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीन गोंयची जनतेक दिल्ले आसा. गोंयची जनतेक टाटा मेमोरियल वचून ट्रिटमेंट करता. टाटा मेमोरियल बरोबर ही ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ह्या हॉस्पिटलांत सगळे गावतली. लिनियर एक्सिलेटर पासून तरेतरेचे गोश्टी ह्या हॉस्पिटलांत उपलब्ध जातली. आनी एक इलेक्शनाचे पयलीं आमी जे एक शब्द दिल्लो गोंयची जनतेक की आमी हे प्रोजेक्ट अर्पण करतले, हे आमी अर्पण करतले. मुख्यमंत्री कडेन हे बाकी सगळ्या गोश्टीचेर चर्चा जाल्या आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे मना सारके आनी तेंचे एक्सपेक्टेशनचे फुडें वचून हे हॉस्पिटल आमी तयार करतले. दर्यादेग रक्षक दळाच्या चिकोळणा हांगच्या मुख्यालयांत आयज पत्रकार परिशदेचें आयोजन केलें. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास अभियान 14च्या अंतर्गत दर वर्सा सप्टेंबराच्या 2ऱ्या सप्तकांत संवसारभर दर्यादेगेक स्वच्छता दीस आयोजीत करता. गोंयांत ह्या वर्सा लेगीत 20 सप्टेंबर दिसा दर्यादेग रक्षक दळाच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयांतल्या 20 दर्यादेगांचेर व्यापक जागृताय मोहीम राबोवपाचें थारायलां. हे खातीर आयज जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दर्यादेग रक्षक दळाचे महासंचालक मनोज भाटिया हांणी समेस्त गोंयकारांक ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावपाचें आवाहन केलें. But from Coast Guard, it will be almost about 500 people will be participating, and in addition, our families will join, children will join. So we are anticipating the Coast Guard strength itself to be about 800 plus, because this is the strength that we have in Goa. Last year, with volunteers, we had strength of almost about 5,000 people plus who joined us. This year, we want to go further ahead. Last year, due to some other reasons, the strength was less. We could not spread that message. That is why we want the media's assistance, that this message should be spread to the general masses. And we look forward each and every person to join us. So let us see. आशियाई कप हॉकी चॅम्पियनशिपाक भारतान काल सांजे बिहारच्या राजगीर खेळा संकुलान 2ऱ्या सुपर 4 पावंड्यावेली मॅच कोरिया वांगडा 2-2 अशी बादाबाद जाली. भारत आयज सांजे 7:30 वरांचेर राजगीर खेळा संकुलान सुपर 4 पावंड्यावेलो खेळ मलेशिया वांगडा खेळपाचो आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।